स्वच्छ भारत अभियान ह्या योजने अंतर्गत गोंयचे आमचे आदरणीय मंत्री पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांच्यांनी एक मुखर केल्या की त्या ह्या संदर्भात परत ऑल ओवर गोवा हाचे अवेरनेस जावचें आनी ही कंटिन्युटी जी आहा पळय तितले पुरती न्ही कायम हो प्रोसेस आहा स्वच्छ भारत अभियान ह्या अंतर्गत कायम ग्रामीण स्तरा वयल्यान सुरू जावचें। आदरणीय पंतप्रधान आमचे मोदीजी हांच्यांनी 2 ऑक्टोबर 2014 हो कॉन्सेप्ट प्रॅक्टिकली सुरू केलो आनी ऑल ओवर इंडिया देशभर हाचें अनुकरण प्रत्येकान आपापल्या परीन करून बरो प्रतिसाद मेळून आता खरोखर ही प्रक्रिया देशभर चालू आसा। आनी ह्याच संदर्भात ह्याचो एक भाग म्हणून आदरणीय मंत्री आमचे गोंयचे पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांच्यांनी आमच्या गोंयकारांक एक आव्हान केलां की हो जो प्रोसेस आहा तो कायम चालू रावचो। तेन्ना हांव समस्त ग्रामस्थांक एज फार एज आवर पंचायत एरिया इज कन्सर्न हांव इतलें सांगूंक सोदतां, रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की सगळ्या बायलांक जे ग्रामीण भागांतले बायलो आसूं दादले आसूं बारीक भुरगे जाणटे कोणीय जरी असले जाल्यार ह्या कार्यक्रमाचें किंवा ह्या संकल्पनेचें अनुकरण करून प्रत्येकान आपापलें ग्रामीण स्तरा वयल्यान हो प्रक्रिया सुरू करून प्रत्येकान कितें करपाचें की आपापलें घर पयलीं सुरू हें करपाचें प्रॅक्टिकली आपणें दुसऱ्याक सांगच्या पयलीं आपणें हें करप की आपलें घर नितळ पयलीं करप, स्वच्छ करप, आपलो आंगण करप, परिसर सगळो करप, शेजाऱ्याक सांगप, शेजाऱ्यान मागीर एक गांव करप, गांव म्हणटा एक वार्ड जातलो, वार्ड अशें सगळे पंचायतीच्या वार्डासून ही प्रक्रिया सुरू जावन जर सक्सेसफुली हाजें फॉलोअप जालें जाल्यार निश्चितच आमचो गोवा इवन भारत म्हणटा भारत देश स्वच्छ जावपाक आनी ही प्रक्रिया कायम कंटिन्यू करपाक कांयच अडचण जावची ना। प्रत्येकान ह्या ग्रामीण स्तरा वयल्यान हेजें अनुकरण करून प्रत्येकान आपलें घर, आपलो परिसर, आपलो वाडो हें सगळें करचें जेणे करून आमची कोणी म्हणूनी की फाल्यां एक असो हें जावनी की नगरगांव पंचायत स्वच्छता अभियान ह्या अंतर्गत सगळ्यान फुडें आसा अशें म्हणून जर एक हें जालो आमी जर तें सहकार्यान सगळ्यांचें केलें जाल्यार तो आमकां एक प्लस पॉयंट आमकां अभिमानाची गोश्ट आसा। आनी हेका लागून सगळ्यांनी ह्या लोकांनी ग्रामीण स्तरांतल्या लोकांनी आमकां पूर्ण सहकार्य करचें, पंचायतीक सहकार्य करचें। अर्थातच हेजो भाग गोंयाकूय सहकार्य जालें आनी पूर्ण देशभर हेजें अनुकरण करून सगळो पूर्ण देश स्वच्छ निर्मळ असो जावचो।